फाटले 2 दीस जाले गोंयांत उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घातल्या। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी पडझड जाल्या। लोकांच्या घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां आनी लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून बरेंच लुकसाण जालां। कांय वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ली। रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्ली। रस्त्याचेर उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले। रस्त्यावेल्यान गाडयो चलयतना लोकांक खूब त्रास जाले। कांय कडेन शेतांनी उदक भरून शेतकारांचे बरेंच लुकसाण जालां। फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडूं ये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 27 तारखेमेरेन पावसाचो नेट आसतलो। आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सज्ज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।